पावसाच्या सिजनात रेंव काडूंक कायद्यान बंदी आसता। नवो सिजन 1 ऑक्टोबर सावन सुरू जाता आणि अधिमान्यताय आशिल्ल्या ठराविक झोनांनी पर्यावरण सांबाळून रेंव काडची पडटा। मात खण खात्याच्या यंत्रणेचो सध्या रेंव काडटल्यांचेर कसलोच दरबान ना। हायकोर्टान घालून दिल्ली सगळी वेवस्था खण खाते आणि रेंवकारांनी खुट्याळ्याक लायल्या। पावसातूय दीस रात चोरया रेंव काडप चालूच। प्रकरण परत हायकोर्टान पावला। याचिकादार NGO रेनबो वॉरियर्सान कोर्टाक सांगला ते प्रमाण 1 ऑक्टोबर सावन रेंव काडपाचो सुरू जाता। केंद्रीय रानां आणि पर्यावरण मंत्रालयान रेंव काडूंक सशर्त मान्यताय दिल्या। बेकायदेशीर रेंवेचेर नेमको कसो कंट्रोल दवरतले ते सरकारी अधिकाऱ्यांनी हायकोर्टाक सविस्तर सांगचे पडटले। सरकारान खण खाते, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आणि पुलिसांक घेवन कागदाचेर वेवस्था दाखयल्या ती अशी। बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांचेर नजर दवरूंक नेमान पेट्रोलिंग करतले। पेडणे, बार्देस, तिसवाडी, दिवचल, सत्तरी, फोंड्या, साश्टी, सांगे, केपें, धारबांदोडा, काणकोण आणि मुरगांवचे फ्लाईंग स्क्वॉड परत केल्यात। हायकोर्टाच्या आदल्या आदेशा प्रमाण कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान मांडवे आणि जुवारीत ऑपरेशनल बोट दिवंक तयारी दाखयल्या। फ्लाईंग स्क्वॉडाक कोस्टल सेक्युरिटी पुलिसांच्यो बोटी गरजे प्रमाण वापरूंक मेळच्यो म्हूण DGP सोमार म्हणल्यार क्लियरन्स दितलो। इतल्याचेर कोर्टान केस 19 सप्टेंबराक दवरल्या। फाटले फावट सरकारान कोर्टा मुखार दिल्ली वेवस्था कागदारूच उरली म्हूण कोर्टान ऑथॉरिटी धरून सरकाराक उजरायल्लो। आता नवी वेवस्था चालीक लागतली म्हूण कोर्टाची खात्री जाता वा ना ताचेर रेंवकार आणि रेंवेच्या सिजनाचो फुडार। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।